प्रितीच्या भयणी भावानो, पास्काच्या पांचव्या आयताराक जेसू आपूण वाट सोत आनी जिवीत म्हूण शुभ वर्तमानान परगट करता. जेसू खऱ्यानूच वाट सोत सोदूंक आनी जिवीत सुबापणी जिवंक हो विशय मनान धरून हो आयचो नियाळ करुया. डिसेंबराचे 10 वर्साच्या वर्साक नोबेल प्राइज सेरेमनी घडटा. सायंटिफीक आनी इकॉनॉमिक्साचे मळार बरी सोद व इन्व्हेन्शन करता. बरोवपाचे मळार तशें मनशा मदें शांती हाडूंक वावुरतल्यांक हो नोबेल प्राइज दिता. हो सुवाळो आल्फ्रेड नोबेलाक लागून 1901 सुरू जालो. 19 शेंकड्यांत जिवो आसतना डायनामायट किंग म्हूण ताका सगळो युरोप वळखतालो. पूण नोबेल प्राइज लेगसी सुरू जाल्ल्यान ताका सगळो संवसार वळखूंक लागलो. जायते बरोवपी आल्फ्रेड नोबेलाच्या जिविताचेर नदर मारून कारणां सांगता की नोबेल प्राइज लेगसी कशी सुरू जाली ती. एक घडणी चेरीत एक कारणाक सांगता ती म्हळ्यार 1888 वर्साक ताचो भाव लुडविक मेलो. एका फ्रेंच रिपोर्टरान ताचे भावाची ऑबिचरी बरोवचे बदलेक चुकून आल्फ्रेड नोबेलाची ऑबिचरी बरयली. द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मरण हाडटल्यो वस्तू विकून ग्रेस्काय एकठांय केलो वेपारी मेलो. ही आपली ऑबिचरी वाचून आल्फ्रेड नोबेल आपल्या जिविताचो लोकांचेर नेगेटिव्ह आसर जाता म्हूण डिस्टर्ब जालो. देखून आपले निमाणे टेस्टमेंट बरोवन आपली सगळी ग्रेस्काय समाजान बरें करता करूंक वावुरता तांकां नोबेल प्राइज कसो इनाम ताणें घडोवन दवरलो. ताणें निर्माण केलो नोबेल प्राइज. समाजाचे उदरगती खातीर एक प्रेरणा आनी स्फूर्ती. नोबेल प्राइज विनराक इनाम कसो दुडू मेळटा आनी संवसाराक ताचें नांव गाजता. आयच्या शुभ वर्तमानान आपली वाट चलतल्यांक जेजू संवसारी नामना आनी ग्रेस्काय न्हय पूण स्वर्ग बासायता. स्वर्ग प्रितीच्या भाव भयण्यांनो आमकां सगल्यांक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हे सोत जिविताचे सोत उक्तें करता. आनी कितें गाय तुजे आनी म्हजें पर्मनंट सदांकाल घर स्वर्ग. स्वर्ग आमचें घर देखून हे संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. भोंवडेकार थोडे दिसाचे टूर करता आसतना थंयच रावंक सेटल जावंक केन्नाच चिंतिना. बरो दीस वचूंक दर घडी दर दीस मेमोरेबल करूंक सगळी सुंदर जागे आनी इमारती पळोवन त्या शाराचे रिती रिवाजा प्रमाणे जेवण टेस्ट करून जाता तितले एडजस्टमेंट करून कुशाल बरी टूर करून ती घरा परतता. पूण हो टुराचो अणभव जिवितान संवसारांत यात्रेन आमी फायद्याचो करूंक विसरतात. कित्याक आमचे दोळे सर्गीच्या घराचेर नात. आमी संवसारांत गुल जाल्ले आसता. संवसाराक चिटकून मोजेन आमचे जिवीत सारतात. देखून एक बरयणार हॉवर्ड हेन्ड्रीक इंग्लिशीन अशें बरयता. मोस्ट पीपल थिंक that they are in the land of the living
heading towards land of the dead. But the truth is, we are all in the land of the dying, heading towards land of the living. मरण कोणाकूच चुकचें ना, पूण स्वर्ग चुकलो जाल्यार तुजे आनी म्हजे बेपरबायेक लागून आमकां स्वर्ग चुकचो न्हय म्हूण जेजू आयज आमकां म्हणटा, हांव स्वर्गार वचपाची वाट. ही वाट चलतल्यांक सगळ्यांक नोबेल प्रायज मेळटलो, पूण हो नोबेल प्रायज संवसार ग्रेस्कायान नांव जोडूंक दिता तें मेळचें ना. आनी त्या खातीर तुमची काळजां उत्सामोळ जावंक दिवं नाका म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. ही वाट चलतल्यांक नोबेल प्रायजा सारकें जिवीत मेळटलें, पूण जिवीत बरे भाशेन जिवंक आमी भोंवडेकाराची धोरण एटिट्यूड धरूंक गरज आसा. आनी कसलो एटिट्यूड काय? सगळ्या जिवितान आमचे भोंवडी करतना एडजस्टमेंट करून एकामेकाक मोयपासान मोगान लेखूंक एकामेकाक सगळे बोगसणे दिवंक आनी बोगसणे मागून हे भाशेन देवा बापान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां उगडलेलो स्वर्ग आमी मेळून घेवंक शकता. आमचे दोळे स्वर्गार लावून जेजू आमची वाट म्हूण ओळखून जेजूचें जिवीत आमचे यात्रेन मार्गदर्शन जावं.